फोंड्या कुर्टीची ही लोकवस्ती तातल्यात एकाच्या घराचेर पाकिस्तानाचो कसो दिसपी झेंडो भारताच्या तिरंग्यावयर तो उबोवन राष्ट्रध्वजाचो अपमान केला म्हूण बोवाळ जावन कागाळ जाली। राष्ट्रप्रेमी नागरिकांनी बोवाळ घालून इशू केलो। त्या उपरांत 43 वर्साच्या कयाबुद्दीन अलीक अटक केलो आणि फ्लॅग पाकिस्तानी न्ही म्हूण जामिनार सोडलो। राष्ट्रप्रेमी नागरिकांनी घडणुकेचो निषेध केला। एकतर सुवातेर पाकिस्तानाचो कसो दिसपी झेंडो उबयला वेल्यान भारताच्या तिरंग्या वयर। हे जे हांगासर झिंगडीमळ कुर्टी हांगासर जे जाल्ले आसा कयामुद्दीन अली ह्या मनशान जे फ्लॅग लायला त्याच जाग्याचेर तो ओनर जो आसा तो मुनाफ म्हणून आणि तेजेच घरा कडेन लास्ट इयर सुद्धा अशेंच हे एक इशू जाल्लो आणि त्या इशूक आमच्यांनी चड वाडोव नाशिल्लो। थंयच्या थंय तो इशू सॉल्व जाल्लो आणि ते झेंडे काडून दवरलेले। सो इट वॉज अ मिस्टेक म्हणून आमी एक फावटी चिंतूंक शकता की लास्ट इयर मिस्टेक केल्या, पूण ह्या फावटी सुद्धा तेणी परत त्याच जाग्याचेर परत सेम इशू म्हणजे दिस इज टू इन्स्टिगेट पीपल। आमी एक पर्पजली हेंच्यांनी इन्स्टिगेट करपा खातीर की लोक कितें करतले आमचे काय करूं शकना असलें इन्स्टिगेशन दाखयता। सर हांव पुलीस यंत्रणा कडेन आनी एक मागणी करता की थंयसर झिंगडी मळान जे आसा ते खरेंच इंडियेचे काय ते सुद्धा बांगलादेश आणि पाकिस्तानी रोहिंग्या मुसलमान ते थंयसर पावल्या आणि थंयसर पाकिस्तानाचे झेंडे लायता काय म्हणून जाल्यार तेजो पूर्णपणे क्रायम ब्रांचान आणि CBIन हेजेर इन्क्वायरी करची। तो जो मनीस आशिल्लो जे कयामुद्दीन अली म्हणून वेदर ही इज रियल इंडियन ऑर ही इज हॅविंग अ फेक ID कितें आसा तेजेर चौकशी करची। मागणी आमची अशी आसा की ह्याचे अलीचेर राष्ट्रध्वजाचो खटलो जो आसा तो घालपाक जाय अशें आमकां दिसता। देशद्रोही आसा हो, त्यामुळे अशा प्रकारचो खटलो जो आसा तो ते घालपाक जाय शकता। खरें तर हाचेर देशद्रोहाचो खटलो दाखल जावन तो भितर आसपाक जाय आसलो। असो व्यक्ती जर भायर उरलो जाल्यार आमकां दिसता की अनेक ठिकाणी अशेच 4 लोक करतले, आनीक 4 लोक अशे झेंडे लायतले, भितर गेलो भायर सरलो अशें जर जातले जाल्यार ह्या राष्ट्रध्वजाच्या संदर्भात सन्मानाचे संदर्भात पोलीस यंत्रणा आणि सरकाराची कितें भूमिका आसा हे प्रश्न सर्वसामान्य प्रत्येक व्यक्तीच्या मनान निर्माण जातले अशें आमकां ह्या घटनेंतल्यान दिसता। हाचो लिंक बाकी खंयच्या संघटनांचे आसा। गोव्यान कितें अनेक संघटना आज कार्यरत जाल्या जशे PFI सारकी संघटना आसा, तांचे जी संबंध आसा काय कितें हाची सगळी चौकशी जावची। कारण काही गोष्टींतल्यान अशें दिसता की जे भितरल्यो भावना आसा पाकिस्तान दार्जिनी जे विचार आसा ताचे प्रकटीकरण एका ह्या घटनेंतल्यान जाला अशें संपूर्ण राष्ट्रप्रेमी हांगासल्या नागरिकांच्या मनान हे 100% खात्री आसा। हाच्या खातीर सगळे म्हणजे दोनूय पॉलिटिकल पार्टींचे राजकारणी जे आसात तांच्यांनी वोट बँका खातीर वो धंदो चलयला। हाचेच पडसाद जे आसात ते कियामुद्दीन अली असल्या प्रकारांनी आमकां सगळ्याक दिसून येता। PFI ही जी देशद्रोही संघटना हांगा दुर्दैवान कार्यरत आसा जाच्या अगेन्स्ट केंद्र सरकाराचे सुद्धा अनेक राज्यांनी तांचेर बंदी घालपाचें ठरयलां आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हांगा स्टेटमेंट केला की बंदी घालपा खातीर आपूण पंतप्रधान जे आसात देशाचे तांचे कडेन मागणी करतलो म्हणून, पण हो फक्त स्टेटमेंट काय कितें अशा प्रकारचें चित्र आतां दिसूंक लागला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।